जेवणाच्या ताटात नुस्तें ना जाल्यार चडशा गोंयकारांक जायना। गोंयकारच न्ही पर्यटक सुद्धा गोंयांत नुस्तें खावंक येतात। फिश करी रायस आणि गोंय हांचें वेगळेंच समीकरण। नुस्त्याची मागणी इतली वाडल्या की आयज नुस्तें मेळपाक कठीण जाला। नुस्त्याचे दर दिसान दीस वाडटा। गोंयकारांनी नुस्तें पोसपाचे वेवसायात देवचे म्हणून सरकाराचो उलो। मजगती पिर्ण नायकवाड्यावेलो संदीप मातोंडकार हो नुस्तें उत्पादनांत देंवला। आपल्या घरा कुशीक टाकी बांदून तो कुल्ले पोसता। 8-9 महिने झाले असतील हांगासलेच साये कुल्ले हाडून हांवें भितर सोडल्या ना म्हणल्यार 5-7 हजार तरी कुल्ले आसतले भितर डेफिनेटली। हे सगळे करतना म्हाका कसलोच आधार ना, कोणाचो सपोर्ट ना, कितें ना, मार्गदर्शन कितेंच ना। जे युट्यूबार व्हिडिओ पहिले त्या मार्गदर्शनाचेर हांवें हें कितें तें केलां। म्हाका हेच्याहून कितें तरी आयडिया म्हाका जाय आसली। हांवें गव्हर्मेंटा कडेन मातशी ट्राय केली पण तितले प्रतिसाद म्हाका मेळना। हितून आतां नेक्स्ट इयर जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्ना परत आनी एडिशनल घालता आनी जे कुल्ले भितर ऑलरेडी आहा ते ऑलरेडी आनी मागीर पिला घालतले। म्हणजे टोटल ती टाकी सुद्धा म्हाका पावोंक शकची ना। इतले कुल्ल्यांची पोरा काडीत जाल्यार ती जावं शकता। ही एक टाकी बांधलेली आहे पळय 7 बाय 7 मीटरची आणि ती 3 बाय 3 मीटरची टाकी बांधलेली आहे आणि इथे हाईट जवळजवळ ही आता दिसता तितली हाईट आहे। भितर एक 1.5 फूट भितर ऑलरेडी माती आहे। जसे व्हाळान जसे की ते कुल्ले नेचर कसो असता पळय कुल्ले माती आणि फातरांनी तशें नॅचरल हांवें भितर केल्लें। म्हणजे तांकां दिसूंक जायना की ते खंय तरी येयले अशें, पण तांकां नॅचरल अशें फील जावंक जाय म्हणून भितर करड गुणे फातर चिखल सगळे भितर मिक्स ऑलरेडी केल्ले। नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हर्णकार म्हणटा सरकार 40% सबसिडी दिता, लोकांनी फायदो घेवचो। खेकडे जे म्हणटा ह्यो खंयसरूय करूं तुज्या पोरसान पसून 2 मीटर बाय 2 मीटर जमीन घेवन तितून सुद्धा करूं येता। आनी हेच्या खातीर केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतून आमचे 40 मत्स्य सागर येवजणेचे BSc ही ट्रेनिंग दिता आनी कोणी तशें तरी रिक्वेस्ट केलें जाय तेन्ना आमची तेच्या घरा पर्यंत वाड्या पर्यंत ट्रेनिंग दिवपाची आमची तयारी। हांव मागता की प्रत्येक समज कोण थोडो टायम दिवंक शकता सो हेका चड टायम दिवपाची गरज ना, तांकां खाण दिवपाची गरज ना। खाण सुद्धा इजिली अवेलेबल आहा। खंय नुस्तें खंय कापता थंयच्यान सुद्धा बाकी खूब प्रमाणात त्या खाणाची सुद्धा तितकी परचेस करून हाडून घालपाक जाय अशें ना, तेवूय फ्रीली अवेलेबल आहा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर पट्टे।